सर्व भुरग्यांक बरो दीस मागता. आज आमी क्रिस्तांव शिक्षणाची दुसरी क्लास प्रारंभ करता. पयली क्लास येदोलोच तुमी बरीकन आयकल्या आनी पळयल्या आनी तुमकां सारकें समजलां म्हणून हांव पाती येता. तशेंच दिल्ली एक्टिविटी तुमी सारके रितीन बरीकन केल्या. करुना तर बेगीनच करा, त्या वेळा तुमकां तो लेसन सारकें समजतलो. भुरग्यांनो, तुमी हो व्हिडिओ क्लास आमच्या DCCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलार पळयत आसात. जर तर तुमी हें चॅनल सबस्क्रायब करुना तर आतांच तुमी सकयलाचो सबस्क्रायब बटन दांबा. मुखलो व्हिडिओ तुमकां सुलभेन पळोवंक मेळटलो. तर सबस्क्रायब केलें मू? भुरग्यांनो, आयची पयली क्लास आमी प्रारंभ करया. पयलें ल्हानशें मागणें करून ह्या क्लासीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. तुमचे हात जोडा. मागण्याक साहज जाल्ली तुमी बसका घेयात. आतां तुमकां एक कांतार प्ले जाता, ते तुमी मागण्याच्या स्पिरितान पळोवचें. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां थळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना, तुज्या पांयां थळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यांनो, आमचो दुसरो लेसन जुदास आपल्या मेस्त्रीक विकृत करता. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Whom seek ye? Jesus of Nazareth. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? ह्या सगळ्या लेसनांत आमकां मेळचो एक संदेश जावन आसा. पयशांचो मोग आमचें जिवीत नाश करता. आनी ह्या लेसनांत जेजूचो आमकां उलो जावन आसा. आमी जेजूक तशेंच पेल्याक विश्वासी रावोंक आमकां आपोवणें दिता. एक ल्हानशें गणीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. तुमी भास्कर शेट्टीचें नांव तुमी आयकलां जावंक पुरो. फाटल्या म्हयन्यांनी जायते फावटी त्या विशयांत पेपरार तुमी वाचलां. हो भास्कर शेट्टी उडपी तशेंच भायल्या गांवांनी व्हड बिझनेस चलयतलो. भास्कर शेट्टी कडेन जायतो दुडू आस्त आसली. भास्कर शेट्टीची पत्नी राजेश्वरी
आनी पूत नांवानीत हांकां दोगांयकी ताच्या पयशांचेर आनी आस्तीचेर आशा सुरू जाली. ते पयशे आनी आस्त आमकां मेळ्ळे जाय म्हणून त्या दोगांयची एक आशा जावन आसली. त्या बायलेन आपणाचो न्हवरो म्हूण पळय नासतना आनी पुतान आपणाचो बापय म्हणून ताका लेखी नासतना दोगांयनी तांच्या घरच्या मनशाक भास्कर शेट्टीक जिवेश मारतात आनी ताची कुडीक उजो लावन ताची हाडां न्हंयत उडयतात. आनी परच्या मेयाच्या 30 तारखेर कोर्तीन हांकां दोगांयकी मरा पर्यंत जैलाची शिक्षा दिल्या. भुरग्यांनो, पयशे, भांगार, आस्त ह्यो तिनी संगती आमकां जाय. हर एकल्याक गरज आसा. पयशेय जाय, जागोय जाय, भांगारय जाय. पूण हे सकट संगती आमचें सर्वस्व जावंक नजो, आमचें जिवीतच हातून आटापूंक नजो. कित्याक जेन्ना आमी पयशांचो वा इतर संगतीचो चड मोग करता, चड आशेता, तेन्ना आमी पेल्या थंय असो संबंद तुटयता वा पेल्या थंय असो संबंद आमकां तुटोवंक एक कारण जाता. पयशे, आस्त आनी भांगारा खातीर जीव काडले, जीव गेल्ले जायते दाखले आमकां मेळटात. संवसारी आशेक लागून मनशान आवय बापयक, भाव भयणीक, दनयाक विकृत केल्लीं घडितां जायतीं आसात. तितले मात्र न्हय, दुडवाची आशा आमकां देवा थावनी पयस व्हरता. तशेंच आयच्या आमच्या लेसनांत आमी पळयल्यार जेजूच्या 12 आपोस्तलां पैकी एकलो, जेजूच्या सगळ्या मिसावांत जेजूक सांगात दिल्लो, जेजूची शिकवण बरीकन आयकल्लो, ताचो पाटलाव केल्लो, जेजूच्या निमाण्या जेवणांत भाग घेतिल्लो जुदास इस्कारियोत आपल्या मेस्त्री जेजूकूच 30 नाण्यां पयशांच्या आशेक विकृत करता. शिपायांच्या हाताक ताका दंड दिता. निमाणें जुदासाचें जिवीतच निसंतन जावंक पावता. भुरग्यांनो, जुदास म्हणलें नांव चरित्रेंत एक काळो तीख जावन उरता. कित्याक ताणें आपल्या मेस्त्रीकच विकृत केल्लें. तर आतां आमी देवाचें उतार वाचून तें आमी नियाळया. तर तुमचे लागीं आसलो पवित्र पुस्तक तुमी उक्तें करा आनी जावं मार्काचो वांजेल अध्याय 14 वळ 1-2 आनी 10-11 आमी एक पटी आतां वाचया. पास्कांचे आनी बेकामेर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें हिकमतेन दवरचो आनी जिवेशी मारचो म्हणून गुटमोल करी लागले. पूण परबेच्या दिसा नाका लोक कांय उसांबोल जायत ते म्हणाले. उपरांत 12रांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पाराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजकां सरशीन गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दुडू बसयलो. तोवळ तांव जेजूक धर्ण दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, जेजून विंचल्ल्या 12 धर्मदुतां पैकी जुदासी एकलो. जुदास जुदा प्रांत्याचो आनी उरले आपोस्तल गालिलिया थावन आयिल्ले. आनी जेजून जुदासाक तांच्या पंगडाचो काजंदार जावन नेमलो जावयेत. पूण जुदासाक मनशाच्या चड पयशांचो चड मोग आसलो. आनी हे आमी जो आमचो वांजेल अध्याय 12 वळ 1-8 पर्यंत आमी वाचल्यार आमकां सारकें कळटा. आनी त्या वांजेलांत बेतानियांत मोरयेन अर्दे लिटर तेल अदीक मोलाचें जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी तें तिणें आपल्या केंसांनी तें पुसलें. आनी हें पळोवन जुदास पोटा उजो घालता. तें तेल 300 देनारांक विकेत आसलें न्हय गी म्हणून तो व्यंग्य रितीन थंयसर सांगता.
आनी थंयसर आमकां कळटा जुदासाक दुडवासो मोग आसलो म्हणून. तितलें मात्र न्हय, जुदास एक सोर जावन आसलो. ताका सोरची संवय आसली म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. जुदास जेजूक 30 नाण्यांक विक्रीत करता. तर अशें करूंक ताका कशें मोन आयलें? हाका एकच कारण. तें जावन आसा जुदासाक जेजू वयर मोग नातलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 12 आमी वाचता. जेजू सांगता, जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें म्हणून. जेन्ना आमी पयशांच्या फाटल्यान धांवता, पयशांची आशा करता, तेन्ना आमचें काळीज आनी आमचें मोनी थंयसरच आसता. देखून भुरग्यांनो, दुडू, आस्त, भांगार हें सगळें आमकां गरजेचें. आमकां जाय. आमकां हर एकल्यांक आशा आसा भांगार घालीचे, म्हजे लागीं मुस्त पयशे आसाचे, म्हजे लागीं जागो आसाचे, म्हजे लागीं घर आसाचें. सगळे मनशाक आशा आसा. बरें, पूण ताचेर आमचें काळीज मोन दवरल्यार तें आमच्या जिविताक मारेकार जाता. आज जेजूच्या 11 आपोस्तलांचे फेस्त आमी सगळ्या पवित्र सभेंत एक दीस तें नमियारलां. पूण जुदासाचें फेस्त खंयसरी आमकां मेळना. पवित्र पुस्तकांत जुदासाच्या नांवाक हर एक कडेन थंयसर आनी एक शब्द घाला. तो शब्द जावन आसा जुदास जेजूक विक्रीत केल्लो म्हणून. देखून जेन्ना आमी आमचें नांव बऱ्याक वापरता, तेन्ना आमच्या नांवाक खंयसरी जाल्यार बरो मान मेळटा. जेन्ना आमी आमच्या नांवांतावन वायट करता, तेन्ना आमच्या नांवाक खंयसरी गेल्यार वायट तीख मेळटा. मोगाळ भुरग्यांनो, आमी सदांच आमच्या आवय बापयक, भाव भयणीक, सर्वांक विश्वासी रावूंक जाय. ह्या सगळ्या लेसनांतावन आमी आमच्या जिविताक शिकचो हो प्रमुख एक अंश जावन आसा. प्रमुख एक चिंता आमच्या जिवितान आमी नियालचें ही एक गरजेचें जावन आसा. कित्याक जायतो लोक, जायतीं जाणां तांच्या कुटुंबांतच, जायतीं जाणां तांच्या कुटुंबा मदें आवय बापायक, भाव भयणीक एका ल्हानशा पयशां खातीर वा जाग्या खातीर विक्रीत करतात. तांकां जिवेशी मारचे सुमीत घडितां आमी पळयता. पयशांच्या आशेक लागून बरो संबंद मोग होगडावंक नजो. आमच्या दिसपडत्या संवसारी संगतींनी आमी बुडोवन देवाक आमी केदींच विक्रीत करूंक नजो. देखून दिसपडतें आमचें काळीज, आमचें मोन सदांच आमी नितळ दवरूंक जाय. आनी सदांच पेल्याच्या मोगांत, पेल्याचेर आमचो विश्वास दवरच्या मुखांतर नितळ काळजान आमी हर एक कामां आमी करूंक जाय. त्या दाळा मात्र आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जाता आनी आमचीं नांवां हर एकल्यांची सर्गींच्या राजांत बरयलेलीं जातात. भुरग्यांनो, तर आयची क्लास संपली. आतां तुमकां एक्टिविटी आनी होमवर्क तुमकां करूंक आसा तें आमी पळोवया. तुमकां 3 एक्टिविटी आसात. पयली एक्टिविटी जावन आसा तुमच्या बुकांत दिल्ल्या सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो. सेक्शन ए, सेक्शन बी आनी सेक्शन सी. आनी दुसरी एक्टिविटी जावन आसा तुमी वा तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी वा तुमी सांगाता कोणाचेर मुनी चड मोग केल्लो वा चड पातयेनी दवरली वा चड तुमी विश्वास दवरलो, तसल्या मनशांनी तुमकां केदाळायपणी घात केलागी, विक्रीत केलागी, चीट केलांगी, मोस केलांगी असलें केलां तर जाल्यार त्या घडित्या वयर तुमी चिंतून एक 10 वाक्यांनी तुमी तुमच्या बुकार बरोवचें. आनी तिसऱ्यान तुमी संवसारी संगती सांडून जेजूचो मोग करतात म्हूण दाखोवच्या खातीर एक चार्ट पेपर काणून तातूंत एक सर्कल घालून ताच्या मदें जेजूचो फोटो आनी कुशीन तुमचो फोटो घालून ताच्या भायल्यान, सर्कलाच्या भायल्यान कसो पळय संवसारी संगती तुमी एवॉयड करतात आनी सोन सोडतात आनी जेजूचो मोग करतात म्हूण दाखोवंक पुरा संवसारी संगतीचो तुमी फोटो चिटकावचो वा स्टीक करचें. जावंक पुरो मोबायल, भांगार, पयशे वा कितें सकट तुमकां भोगता संवसारी संगती हे हांवें सोडी जाय, हे म्हाका जेजू लागीं येवंक कश्ट मारतात म्हणून भोगता,
तसल्यो संगती तुमी भायल्यान चिटकावच्यो आनी तुमी सोबीत एक चार्ट पेपर करचें. तर भुरग्यांनो, तुमी बरो करून हो व्हिडिओ पळया, एक्टिविटी बरी करून करा आनी मुखल्या आपल्यांत आनी एका क्लासींत आमी सांगाता मेळया. तर ही क्लास आमी अखेर करच्या फुडें देवाचो आदार आमी मागया. तुमचे हात जोडा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा सोम्या, तुका आमी अर्गां दिता. ह्या क्लासींत तुजे विशयंत आमी जाणा जावंक, तुजे जिणये विशयंत आमी जाणा जावंक प्रयत्न केले. आमच्या जिवितांत भायल्यो संगती जायत्यो आमकां विराराय करतात, आमकां आशा दाखयतात. पूण सदांच आमचें काळीज, आमचें मौन आमी तुजे थंय दवरून सदांच आमी नितळ भुरगीं जावन, पवित्र भुरगीं जावन भाग्यवंतपणांत वाडोवंक आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.